प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बलिदान का, सत्य का, शुद्धता का, विश्वास का और मैत्रीपूर्ण संबंधों का शपथ ग्रहण का एक पावन दिन पुलिस सिपाही के जीवन के नींव का एक पत्थर है, एक पुण्य पथ है, एक अविरल पायदान है। गोवा पुलिस में बढ़ने वाले कदम एक नए विहार के भांति एक नई जिम्मेदारी, नई कर्तव्यों, नई उत्तरदायित्वों का अनुभव कराएगी। इनका एक एक पल का परिश्रम का फल आत्मविश्वास के रूप में तुमच्यो ड्युटीज परफॉर्म करपा खातीर सुसज्ज जाल्ले आसा। त्यो ड्युटीज इन लॉंग रन आमी तुमच्या सातत्यान डे टू डे व्यवहारात म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आपल्याक ड्युटी घालता आनी ज्या पद्दतीची आमी ड्युटी परफॉर्म करता ती ड्युटी परफॉर्म करता आसतना तुमचे सगळे नेतृत्व गुण थंय दिसपाची गरज आसा आनी ते दिसतले हाजी अपेक्षाय करता। आयच्या ह्या खासा ट्रेनिंग सोहळ्याच्या निमित्तान तुम्ही सगळ्यांनी या पद्धतीचे परफॉर्मन्स दाखयले त्याबद्दल तुमचे खूप खूप अभिनंदन। सातत्यान पोलीस ट्रेनिंग स्कूल अशा पद्धतीची वेगवेगळी ट्रेनिंग्स म्हणजे ही आयोजन करता तीच ट्रेनिंग तुमच्या खातीरय बी हांव आयोजन केली त्याबद्दल आमचे ट्रेनिंग स्कूल्स आणि पुराय एंटायर डिपार्टमेंट्स हांचे खूप खूप अभिनंदन करता। ट्रेनिंगाच्या बाबतीत तुमकां सगळे ट्रेनिंगाची जी रिक्वायरमेंट्स आसा सदोदीत तेंच्यांनी पुराय केल्या। एक गजाल तुम्ही कायमची लक्षात दवरपाक जाय कारण आमी पळयता की एखाद्या आपण युनिफॉर्म सर्विसीसान आयल्या उपरांत आपल्याक पावर आयिल्ल्या दिसता, आपल्याक ताकद आयिल्ल्या दिसता आणि सातत्यान त्या पावरीचो मिसयूज करपाचे केन्ना तरी तकलेक येवपाक शकता। खूप जाण अशा पद्धतीचे नवीन पुलीस आसतले, एक्सायज आसतले किंवा पुलीस डिपार्टमेंटान सिलेक्ट जाल्ले इतर लोक आसतले इन्क्लुडींग द जेल गार्ड पर्यंत हे अवघ्या 2 वर्साच्या काळात सुद्धा अशा मिसबिहेवियरा खातीर सस्पेंड जाल्ले आसा, मिसबिहेवियरा खातीर टर्मिनेट जाल्ले आसा आणि हे सस्पेंड जाता आसतना आनी टर्मिनेट जाता आसतना कसलोच भेदभाव दवरलो वयचो ना म्हणून त्या तुमी लक्षात घेवपाक जाय कारण ह्या आपल्या ड्युटीचोय मिसयूज करपाक जायना, आपल्या युनिफॉर्माचोय मिसयूज करपाक जायना आणि अल्पशा काळाच्या भितर अशा पद्धतीच्या कसल्याच आमिशाक न बळी पडटा तुम्ही तुमची ड्युटीज परफॉर्म करपाक जाय। आमी ज्या पद्धतीन नेशन फर्स्ट देश प्रथम ही भावना दवरून आमी काम करता। कॉन्स्टिट्यूशन आमच्या खातीर परम आदरणीय आसता, आमच्या खातीर हे संविधान हे सर्वतोपरी आसता। ज्या संविधानाक स्मरण करून तुम्ही जी शपथ घेतल्या त्या संविधानात घालून दिल्ले कायदे हे तुमच्या खातीर सर्वस्व आसा म्हणून तर आमी आमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय न चुकता न डगमगता जरी आपल्याचेर कितलोय दबाव कोणाय कडल्यान जरी आसलो आसत जाल्यार कायद्यान जी गजाल आसा तीच कायद्यातली गजाल आपूण करतलो आणि एक एकदा जर आपल्याक कळना एक एकदा जर आपल्याक दिसता की हे बरोबर न्ही हे चूक किंवा आपल्याक आपलो हायरअप किंवा तेजो हायरअप आसा ताच्या कडेन उलोवपा खातीर केन्नाच डगमगपाक जायना। म्हाका दिसता अशा वेळार आपलो सिनियर्स जो आसा हाजो एडवायस घेवप हे सदोदीत म्हत्वाचें आसता। सरकार खंयच्याच पद्धतीची चूक ही कोणाच कडल्यान म्हणजे कोणाकूच क्षमा करपाना आणि म्हणून तर हांव विशेष करून आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान आतां पर्यंत कितलेशेच जाणांक आमी शोकॉज इश्यू करपाक, सस्पेंड करपाक आणि टर्मिनेट करपाकूय बी खंयसरूच म्हणजे फाटी फुडें पळोवंक ना। कितलेशेच जाणांक शोकॉज आणि सस्पेंडूय केल्ले आसा। सेम केस विथ द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंटा सारकेले विथ द रेव्हेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि ह्या डिपार्टमेंटात सुद्धा अशा पद्धतीच्या आमिशाक बळी पडप हे खूप मोठ्या प्रमाणात एक एकदा पळयता आणि म्हणून फाटल्या टेन्युअरात फाटल्या 5 वर्साच्या टेन्युअरात एक्साइज डिपार्टमेंटातले लोक सुद्धा सस्पेंड जाल्ले आहात। तुम्ही म्हणटले की आज ट्रेनिंग जाल्या उपरांत एज अ होम मिनिस्टर एज अ चीफ मिनिस्टर पहिलेच दिसा आमकां सस्पेन्शनची भीती दिता काय कितें? हय, कारण त्या खातीर म्हणजे खंयसरूच कायदो हो सगळ्या खातीर समान आसतलो म्हणून तुम्ही तुमची ड्युटी परफॉर्म करता आसतना खंय चुकपाक जायना म्हणून तर ही ताकीद समजून घेवची सगळ्या जाणांनी। 23 police constables, 53 police constable drivers
and 80 excised personnel are successfully completing their respective basic training period at PTS Walpole. I can proudly say that these trainees who are passing out from PTS Walpole today have undergone intensive training at PTS Walpole. They have been trained in various subjects like criminal law, legal procedures, medical jurisprudence, and scientific aids. They have also been trained to handle law and order situations, crowd control, and wireless communication, apart from driving skills. Emphasis has been laid on human behavior and public relation. They were imparted training in local and special laws, police practical work, police organization, computers, basics of cybercrime as well. Besides indoor subjects, intensive training has also been imparted in outdoor activities like parade, drill, weapon training with an objective of toughening them physically and mentally to meet various challenges ahead. The trainees who had entered this training school with a civilian behavior have now been molded as disciplined police personnel. These young women and men have also been put through on-field training wherein they have performed general law and order duties, security duties, traffic duties, Christmas, New Year, etc. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.